सोनसड्या वयल्या कोयराची समस्या मे म्हयनो म्हळ्यार सुटावी जातली अशी खात्री आमदार दिगंबर कामत हांणी दिली। सोनसड्या वयलो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून सगळ्या वटेनच्यान प्रयत्न चालूच आसा। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आनी सुडाचे मॅनेजर हाचेर लक्ष घालून नवो प्लांट जाय पडत जाल्यार विचार करतले, पूण सध्या ड्राय हेझार्डस वेस्ट सोनसड्या वयल्यान कुडचड्या प्लांटान व्हेल्ल्यान आता सोनसड्यार बरे तरेन कोयर मॅनेज जाता, दिगंबर कामत सांगता। प्रयत्न चालू आसा सगळ्या लेवलाचेर की संसदाचेर एक 2-3 महिने भितर मे पर्यंत कितें जाल्यार रिजल्ट हातूंतल्यान येतलो अशी म्हाका खात्री आसा। न्यू प्लांटाचें वचून ठरूना सध्या, कारण आतां मुखार तांचे हांगाय प्लांट चालू जावपाचो आसा कुडचड्यार बी, तांची जो रिक्वायरमेंट आहा तें पळोवचें पडटलें। पूण सद्याक आमी थंय गरज पडले जाल्यारच ते ठरयतले, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी सुडाचे इंजिनियर आहा ते ठरयतले थंय जर घालपाची गरज आसा कितें आसा। पूण सध्या ड्राय वेस्टाचो प्रॉब्लेम थंय ना, ड्राय वेस्ट सध्या वता सगळें सिस्टमॅटीक चलता। मागीर ते सॅनिटरी पॅड्स बी तसलो पळय हेझार्डस वेस्ट आसा तोय ते कुंडय व्हरतात, ते कुंडय तांणी एग्रीमेंट सायन केला गव्हर्मेंटान, सो ते तांकां गाडी दिवन थंय धाडटात। तो प्रश्न सुटला, फक्त प्रश्न उरला तो वेट वेस्टाचो। ताजे खातीर काल तांणी सजेस्टूय केलां, तांची मिटींग जाल्ली लेविन्सन मार्टिन्सा बरोबर, ताणें तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडून कितें कितें सजेशन केलां। बहुधा ती सजेशन स्लोली इम्प्लिमेंट जाली जाल्यार तो संसदेवालो प्रॉब्लेम सुट्टलो। रेमेडिएशन जवळ जवळ तांचे कंप्लीट जावपाक आयला, कित्याक हायकोर्टूय मॉनिटर करता, हायकोर्टान पळय तांणी 10 दिसां भितर कंप्लीट जाता। तें जालें जाल्यार आनी तातूंतल्यान ते पळय RDX आसा ते जर सगळे भायर जाल्ले ते सगळे ते प्लास्टीक बिस्टीक जर ड्राय गेला काडून, तो जो आज पळय तो हे ठीक दिसता तो तुका लेवल जावन सारक्या लेवलाचेर येतलो।